लुकाचे सुवार्तेंत देवाच्या राजाच्या येवपासंबंधी दोन स्पष्ट विचार व्यक्त झाल्यात. पहिलो विचार देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा म्हणल्यांत व्यक्त झाला, तर दुसरो मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडतलो म्हणल्या उतरांनी व्यक्त झाला. देवाचे राज तुमचे मदेंच आसा म्हणल्या विचारांत ते राज जेजूचे हाजरे मुखांतर येदोळूस आयला म्हणलें स्पष्ट जाता. जेजू मुखांतर ताणेंच विंचलेल्या ताच्या शिसा मुखांतर आणि जेजूचेर विश्वास दवरलेल्या भावार्थ्यांच्या समुदायांत ते येदोळूच कार्यरूपाक आयला म्हणलें आमी समजूंक जाय. पूण ते राज शेवटींच्या काळार संपूर्ण तरान आनीकय कार्यरूपाक येवंक आसा म्हणलें मनशापूत आपल्या दिसा दिश्टीक पडतलो ह्या उतरांनी कळीत जाता. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकरूंक आसा म्हणटना तें कार्यरूपाक हाडपांत आटापचे कश्ट, पंताव्हानां, सलवनी आनी निराकारणी व्यक्त जाल्यान अशें ते राज आवाजाविने मनशा काळजांत स्थापीत जाता. तेच परी विरोधपणामध्येय ते रुता जाता आनी शेवटाक पावता म्हणलें भरवसोंक सुवार्तेचो उलोवो वर्तो. जेजूची हाजरी भोगतांतय देवाचें राजय भोगूंक मेळटलें.